अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंत आमी अशा कांय गोंयकारां कडेन भासाभास करतात ज्यांनी गोंयचें शिक्षण, संस्कृती, पर्यावरण अशा वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर काम करून एक आदर्श घडयला आनी नवे पिळगेक वाट करून दिल्या, उर्बा उमेद मेळोवन दिल्या। सद्याक गोंयभर चवथीचें वातावरण आसा। सगळ्या वचत थंय आनंदाचें, भावार्थाचें वातावरण सगळ्याक आमकां दिश्टी पडटा। आनी अशा वेळाचेर आयज आमी आमच्या स्टुडियो भितर एका अशा मानेस्ताक आपयला, एका अशा गोंयकाराक आपयला ज्या गोंयकारान गोंयचें पर्यावरण, गोंयचें साहित्य, गोंयचो लोकवेद, गोंयचें शिक्षण, गोंयचें साहित्य अशा वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर काम केलां। आयज आमचे मदीं चवथ आनी चवथीक धरून पर्यावरण अशा विशयाचेर भासाभास करपाक आमचे मदीं आसात गोंयचे नामनेचे पर्यावरण तज्ञ, साहित्यीक, लोकवेद संशोधक राजेंद्र बाब केरकार। राजेंद्र बाब, आमच्या स्टुडियो भितर, आमच्या ह्या माळे भितर तुमकां उर्बे भरीत येवकार। नमस्कार। एकूणच चवथीचें वातावरण सगळ्या गोंयभर आसा आनीक हें वातावरण आमी सगळेच अणभवतना, ताचो आनंद घेतना, पर्यावरणा कडेन पळयतना एकूण चवथ आनी पर्यावरण हांचे विशीं तुमी कशे नदरेन पळयतात? हांव गणपती जो देव आसा तो म्हळ्यार पार्वती जी आसा त्या पार्वतीचो तो पुत्र। पार्वती म्हणजे जिणी आपल्या आंगा खानाचेर पर्वत धारण केल्ली आसा ती पार्वती। आनी जेन्ना हो पावस, मान्सूनचो पावस पडटा तेन्ना पावसान कितें जाता की माती आसा ती मागीर सकयल्या भागान येता आनी सकयल्या भागान येयल्या उपरांत ह्या मातयेचो उपेग करून पयलींच्या तेंपार लोक गणपती करताले आनी गणपतीची पुजा करतना लोक एक जतनाय घेताले की तेका अशा प्रकारचें वातावरण दिवप की तो गजमुखी देव, म्हणजे तेका हत्तीचें तोंड आसा, तेका लागून हत्ती जसो जंगलांत रावता, हत्ती ज्या वाठारांत रावता त्या वाठारांत उदक मोठ्या प्रमाणान आसता आनी झाडां पेडां व्यवस्थित आसता, तर अशा वाठारांत तो हत्ती रावता म्हणून हत्तीचें तोंड आसलेलो गणपती जो आसा तेका सुद्दां तशेंच वातावरण लोकांनी पयलींच्या काळांतल्यान निर्माण केल्लें आसा आनी त्याच पद्दतीन गणपतीची उपासना करची अशें हांव मानता। कारण गणपती हो पर्यावरणाचो देव, तो आमच्या पुर्वजांनी आमकां ह्या मातयेची, ज्या मातयेन आमी कितें पेरता तें आमकां मेळटा, म्हणजे एज यू सो सो शॅल यू रीप, म्हणजे ह्या मातयेन जर आमी भात पेरले जाल्यार आमकां भात मेळटाले। हे सृजनाची देवता जी आसा ही पार्वती, ही धरती माता, तिचो पुत्र गणपती, तेची पुजा लोकांनी पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान करपाची अशें हांव सदांच चिंतता। आनी तशें जालें जाल्यार मनशाची जीण जी आसा ती खूब उर्बेभरीत आनी खोशयेभरीत जावंक शकता। बरोबर राजेंद्र बाब, तुम्ही सांगला की पर्यावरणाची देवता गणपती आनीक आमी जर गणपतीच्या भोंवतणीचें किंवा गणपतीच्या उत्सवाचें सगळें जर वातावरण पळयलें जाल्यार तें पर्यावरणा कडेन लागीं आसा आनी तातूंतली एक गजाल म्हळ्यार माठोळी। ताचे विशीं सांगशात? माटोळी जी आसा म्हणजे गणपतीच्या माथ्याचेर जी फास्की आसता लाकडी, पयलींच्या तेंपार ती माट्टीची करताले, मागीर लोक जे आसा ते कोणो जे आसा ते कोण्या पासून करपाक लागले आनी ते कशे बांदप बी हे सगळे नेम ठरलेले आसा। म्हणजे माटोळी बांदता आसतना कसल्या प्रकारचे दोर वापरूंक जाय, म्हणजे आमी जर रिवण गांवांत गेले जाल्यार थंय एक वाडो आसा केवण म्हणून, त्या केवण गांवांत केवणीची झाडां मोठ्या प्रमाणात आसताली, तर ती केवणीचे दोर काडप आनी त्या केवणीच्या दोरानूच ती माटोळीतले जे जिन्नस आसा ते बांदप अशी आमची परंपरा आसली। म्हणजे अजिबात लोक जे आसा ते कुम्याचे दोर वापरिना जायत। कुम्यो हो गणपतीच्या काळान वर्ज्य मानतात आनी तेका लागून केवणीचे दोर जे आसा किंवा केळीचे दोर आसा किंवा बाकी हेर तरातरांचे दोर जे आसा ते वापरून लोक ते जिन्नस बांदताले। आनी ह्या वयर जे आमी जेका मांडवी म्हणटा किंवा मणपी म्हणटा किंवा माटोळी म्हणटा अशा वेगवेगळ्या नांवान तिका लोक वळखतात, तर ती माटोळी जी आसा ती माटोळी तरातरांच्या फुलांनी, फळांनी, कंदमुळांनी आनी वखदी वनस्पतींनी सजची अशी लोकांची धारणा आसता। कित्याक तर गणपती हो जो देव आसा तो देव म्हणजे आमकां सुख करता आमी म्हणटा, तो दुख जे आसा तें पयस करता, तर असो सुख करता देव आसा त्या देवान ह्यो सगळ्यो म्हणजे तितून मागीर वखदी वनस्पती आसा, मागीर विखारी वनस्पती आसा, मागीर आमच्या दिसपट्टी जिणेन आमकां
ज्यो उपयोगी थरपी असल्यो वनस्पती आसा अश्यो तरातरांच्यो वनस्पती आसा त्यो सगळ्योच जर वनस्पती आमकां विपूल प्रमाणात मेळ्ळे जाल्यार आमचें जीवन जें आसा तें सुजलाम सुफलाम जातालें अशी आमच्या पुर्वजांची धारणा आसली आनी ताका लागून पार्वतीचो जो पुत्र आसा तो गणपती त्याच्या माथ्या वयर ह्या माटोळीच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो तरातरांची फुलां फळां आनी पानां लोक बांदताले। आतां आंब्याची पानां जी आसा ती बांदपाची परंपरा आसा। आंब्याची कित्याक लागून तर आंबो जो आसा तो आमच्या धर्मीक जिणेन जो आसा तो सगळ्यान म्हत्वाचो आसा। मागीर ह्या माटोळेक लोक नाल्ल बांदताले, नाल्लाची पेणी बांदताले कित्याक ह्या दिसांनी नाल्ल जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात लागता आनी आमच्या पुर्वजांनी नाल्लाचे जे म्हणजे माड जो आसा ताका कल्पवृक्ष मानलेलो आसा आनी ह्या कल्पवृक्षाची फळां जर लायली हो नाल्ल जर लायलो जाल्यार आमची जीण आसा ती सुखी जातली आनी म्हणून नारळ जो आसा नाल्ल आसा ताका महादेवाचें प्रतीक मानता, सुपारी जी आसा तिका महादेव आनी गणपतीचें प्रतीक मानता। आनी ही सगळी म्हणजे आमच्या कडेन कशी परंपरा आसा की सगळी वनस्पती जी आसा म्हणजे संत तुकाराम महाराजान आमकां सांगलेलें आसा की वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरी अशें जे म्हटलेलें आसा त्या सगळ्या वनचरेन ह्या सगळ्या धर्तरी मातेचो जो शृंगार आसा जो आमकां झाडां झोपांतल्यान दिसता हेतूंतल्यान देवतत्व आमच्या पुर्वजांनी पळयलें आनी ताका लागून जे सगळे म्हणजे आमकां प्रसन्न करपी आसा अचंबित करपी आसा ते सगळे परते मेळचे ह्या धारणेंतल्यान लोकांनी ही माटोळीची परंपरा निर्माण केल्लेली आसा। आनी माटोळेक केवळ न्हू फुलां फळां बांदिना तर एका वर्सा म्हणजे आतां अंदू जर एखादी बायल आसा त्या बायलेन नवस केलो की आपणाक जर चलो जालो किंवा चली जाली जाल्यार आपूण तिका माटोळेक बांदतले म्हणून। मागीर दुसऱ्या वर्सा कितें जाता की जेन्ना चवथ येता तेन्ना ताका माटोळेक थोडो वेळ तरी बांदचो पडटा। मागीर माटोळेक तरेतरेचे अन्न पदार्थ म्हणजे नेवऱ्यो ज्यो आसा लाडू आसा हे सगळे बांदता कित्याक ते परते आपणाक मेळचे अशें लोकांक दिसता म्हणून माटोळेक केवळ फुलां फळांच बांदिना तर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आपल्या जिणेंत दिसपट्टी मनशाक मेळपाक जाय अशें दिसता त्यो बांदतात। आमचें जीवन सुजलाम सुफलाम करपाची तांक आमच्या पर्यावरणा भितर आसा, आमच्या सैमा भितर आसा। फकत आमी सगळ्यांनी सैमा कडेन इश्टागत करपाक जाय आनी तेंच म्हत्वाचें आसता आनी तोच संदेश म्हाका दिसता राजेंद्र बाबांनी माटोळेच्या प्रतीकांतल्यान माध्यमांतल्यान आमकां दिल्लो आसा। राजेंद्र बाब, गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी चवथ वेगळ्या वेगळ्या तरांनी मनोवपाची परंपरा आसा, ताजे विशीं आमकां सांगशात। आतां कशें आसा की गोंयान आमी जर विंगड विंगड वाठारांत गेले म्हणजे काणकोणा गेले जाल्यार काणकोणा कांय कडेन म्हणजे आमी जर पैंगिणी गेले जाल्यार पैंगिणी थंय पत्रेचो गणपती जो आसा म्हणजे कसल्याच प्रकारची मुर्ती जी आसा तेची पुजा करिना तर ते जे फळगांवकर आसा प्रभू गांवकर बी आसात हे सगळे लोक कितें करतात की वेगवेगळी पानां जी आसा ती एकठांय करतात आनी कासाळे म्हणून जे आसता त्या कासाळेच्या पानांत ताका बांदतात आनी मागीर पुजतात तेची म्हणजे ही वखदी वनस्पती जी आसा म्हणजे विसर्जन 1.5 दिसाचो तो गणपती आसता तर तो 1.5 दिसा उपरांत मागीर ही सगळी वनस्पती जी आसा ही सगळे वखदी जे जिन्नस आसा पत्री जी आसा ही सगळी मागीर बांयन ती विसर्जीत करता आनी ताका लागून बांयचें उदक जें आसा तें ताका वखदी गुणधर्म येता अशी लोकांची भावना आसूंक शकता। मागीर जर आमी हांगा येयले फोंडा तालुक्यान येयले जाल्यार थंय शेणवी खांडेपारकार आसा तेंच्या कडेन कागदाच्या लगद्या पासून गणपती तयार करता। तर शिरोडा गांवांत जर गेले जाल्यार थंय खांडेपारकर जे आसा ते कागद जो आसा त्या कागदाचेर गणपतीचें चित्र काडटा आनी तशी प्रतिकात्मक तेची पुजा करता। जर आमी शिवोले गांवांत गेले जाल्यार बार्देसांतल्या शिवोले हांगासर गणपतीची पुजा करच्या ऐवजी लोक जे आसा तो गणपतीचो बापूय जो आसा तो महादेव आनी पार्वती ह्यांच्या मुर्तींची पुजा करता। अशे वेगवेगळ्यो परंपरा आसा। आतां आमी जर कोरगांव गेले जाल्यार थंय कोरगांवां शेटी आसात तर त्या शेटयेच्या घरान 14 जे गुळे आसा त्या 14 गुळ्यां पासून गणपतीची मुर्ती करपाची परंपरा आसा। कांय कडेन तांबड्या रंगाचो गणपती पुजपाची परंपरा आसा। अश्यो वेगवेगळ्यो परंपरा ज्यो आसा आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ह्या सगळ्या परंपरेंतल्यान त्या प्रदेशातले समाज जीवन आसा त्या प्रदेशाची संस्कृती आसा तेचें आमकां दर्शन घडटा। म्हणजे आमी अशें म्हणूंक शकना की काणकोणा जे लोक गणपती पुजता तेंची परंपरा आमकां 70च्या लोकां भितर ती साम्य दिसताले अशें कांय गजालीन साम्य दिसताले पूण
त्यांचे कितें जे भावविश्व आसा त्यांचे जे समाज जीवन आसा त्या समाज जिवनाचो दर्शन आमकां ह्या उत्सवान पळोवपाक मेळटा. कारण हांगासर गांवडोंगरी हांगासर तुडल म्हणून जो गांव आसा त्या तुडल गांवान केवळ 2.5 दिसांनी गणपती पावयता. तर थंय न्हंयच्या कांठार लोक बसतात आनी एक विधी करता आनी ती जी परंपरा पळयली जाल्यार खंय तरी कितें तरी शोकांतिका घडलेली हिची आमकां याद करता. अश्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो परंपरा ज्यो आसा तेतूंतल्यान आमकां त्या गजाली फाटली जी कितें इतिहास आसा तोय लक्षांत घेवचो पडटा. एके वटेन आमी गणपती ही सैमाची देवता पर्यावरणाची देवता अशें मानतात आनी दुसरे वटेन आमी गणपतीचो उत्सव मनयता आसतना निर्माल्य व्हरून न्हंय तोडप किंवा थर्माकोलाचो अतिशय चड वापर करप किंवा फोग वापरप ह्यो गजाली आयजय बी चलत आसात, कमी जायत चल्ल्यात. ही जमेची बाजू आसाच, पण जाल्यारय आमकां ह्यो गजाली आयजय आमकां दिश्टी पडटात आमच्या समाजा मदीं. तूं एक पर्यावरण प्रेमी म्हणून ताजे बद्दल तुमकां दुख्ख जाता आसतलें न्ही? हां, म्हाका ह्या सगळ्या गजालींचे दुख्ख जाता. कित्याक तर आमच्या भारताची घटना जी आसा त्या घटनेन 48 आनी 91 कलम जे आसा तेचें वाचन केल्या उपरांत स्पश्ट जाता की प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य आसा की तेणी आपल्या पर्यावरणाचे, रानाचे आनी पर्यावरणीय परिसंस्था आसा हेंची राखण करपाक जाय, तेची गिरेस्तकाय वाडोवपाक जाय. पूण आमकां अशें चित्र दिसता की लोक जे आसा इतलो फोग लायतात की आरे बाबा आनंद जाल्लो आसा त्याच्या खातीर प्रदूषण करपी एअर वॉटर प्रिव्हेन्शन एक्ट आसा त्याच्या अंतर्गत आमकां सांगलेलें आसा की जे प्रदूषण करपी घटक आसा ते उदका भितर त्या ह्या प्राणवायू भितर जर मिसळले जाल्यार त्याचे दुश्परिणाम आमकां भोगचे पडटले. ताका लागून दर एका मनशान माराणें मारतना किंवा फोग मारतना बाबा ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो गजाली गणपती खातीर योग्य न्हय. कारण पयलींच्या तेंपार अशा प्रकारचो म्हणजे आमी फोग बी हे आमच्या कडेन नासले. आतां फोगेरी नांवाचे दिवचले जे लोक रावताले ते फोगेरी कशा पद्दतीन फोग तयार करतालो हे लोकांनी वचून पळोवपाक जाय. कारण आयज आमी जी गन पावडर म्हणटा किंवा आमी जे फायर वर्का खातीर वापरता ती पावडर म्हणटा ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो चीनांतल्यान आमच्या कडेन येयल्ल्यो आसा. आमच्या देशान ही परंपरा नसली. आमच्या देशान लोकांनी तरातरांच्यो फटाश्यो ज्यो आसा म्हणजे कितें आसलें की ह्या दिसांनी वेगवेगळ्या प्रकारची वनस्पती फुलता तर त्या वनस्पतीचे कांय जी बियां जी आसा त्या बियांचो वापर करून तिरफळांचो वापर करून लोक फटाश्यो करताले तो आवाज करताले. अशा प्रकारचे आवाज केले जाल्यार चवथ कितली उमेदीन करपाक येता साजरी. आमी त्या येवजी जर बाबा मराणे लायले किंवा गर्नेल लायले, दादा बॉम्ब लायले जाल्यार तेतूंतल्यान कितें दुश्परिणाम जावंक येता. एखादो डायबेटीस मनीस आसा किंवा जाका हार्टाचे दुयेंस आसा तेचे दुश्परिणाम कितें जाताले. कारण अशा प्रकारचे प्रदूषण जेन्ना जाता तेन्ना हवा जी आसा त्या हवेचो मूल्य जे आसा इतले कमी कमी जायत आसा. सादें जर गवत जाळ्ळें जाल्यार दिल्ली सारक्या परिसरांत इतलें प्रदूषण जाता की लोकांक रावो नजो जाता. आनी ताका लागून मुंबय पुणे हांगासर कायदे केल्लेले आसा बाबा कशा पद्दतीन तुमी उत्सव साजरे करपाचे. अशे कायदे करप म्हणजे ही लजेची गजाल. आमी सगळ्यांनी थारोवपाक जाय की बाबा आमी हे मराणे किंवा जे आमी फायर वर्क्स आसा हे फायर वर्क खंय तरी आमी थारायताले आनी तेच्या येवजी आमच्या पर्यावरण पूरक ज्यो परंपरा आसा तेचो वापर करताले. आतां गणपतीची सजावट करपा खातीर लोक थर्माकोलाचो इतलो वापर करता की बाबा ती गजाल जी आसा ती नॉन बायोडिग्रेडेबल आसा. नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हणजे आतां थर्माकोल तुमी जर नश्ट करपाक गेले ते जाळपाक गेले जाल्यार ते जहरी प्रदूषण निर्माण करता. तो प्लास्टिकाचे जे वेगवेगळे घटक आसा त्यांचो वापर सजावटी खातीर लोक करता. तर ह्या सगळ्या गजालींतल्यान बाबा जवळ जवळ 500 वर्सां आमी हेचें विसर्जन करपाक गेले जाल्यार ते विसर्जन जावचें ना. आतां फाल्यां जर हो थर्माकोल जर तुमी एखाद्या बांयन किंवा एखाद्या झऱ्यान किंवा एखाद्या व्हाळान सोडलो किंवा न्हंयन सोडलो जाल्यार सगळें ते परते समुद्रान वयता आनी समुद्रांतले माशे जे आसा ते खातात आनी अशा ह्या सगळ्या प्रदूषणकारी प्लास्टीक आनी हेर प्रकारचो जो सॉलिड वेस्ट आसा हो कोयर जो आसा हो तेंच्या पोटान वचून ते माशे खावन लोकांक तरेतरेची दुयेंसां जाल्लीं आसा. आयज काकराचें दुयेंस जेका आमी कॅन्सर म्हणटात तेचें प्रमाण वाडत चल्लेलें आसा. ट्युबरक्लोसीस जे आसा जेका आमी TB म्हणटा तेचें प्रमाण वाडलेलें आसा. त्या शिवाय हार्ट एटॅक जो आसा हो इतलो कॉमन जाल्लो आसा. डायबेटीस तर मनशाक आतां एकदम सामकी कॉमन जाल्ली आसा. ह्या सगळ्या दुयेंसां फाटल्यान कारण कितें तर आमी
हाचेर विचार करपाक जाय आनी हे जे लोक आसात त्या लोकांक बाबा त्रास जावचो ना जाल्यार अशा प्रकारचे प्रदूषण आमी करचें ना हे प्रत्येकान जर थारायलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमचो उत्सव जो आसा तो आनंददायक खोशी परगटावपी असो जावंक येता आनी आमी सगळ्यांनी तशा पद्दतीन तो जो मनयलो जाल्यार म्हाका दिसता की गणपती जो आसा हो गणपतीचो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक बऱ्या तरेन मेळटालो. खूप महत्वाचो मुद्दो राजन बाब तुम्ही सांगलो की गणपतीक फोग नाका मोग जाय आनीक आमी एके वटेन गणपतीच्या आंगार फुलां घालतात आनी तीच फुलां निर्माल्य जातात की ते आमी न्हंय तोडून सोडटात आनीक न्हंयचें प्रदूशण वाडयतात. ताचे सुवातेर आमी जर ती फुलां ती निर्माल्य जर आमी एका जमनीत जर पुरून घाली जाल्यार ताजे पासूनय बी साऱ्याचे वरवीं आमी सैमाचीच पुजा केल्ल्याचें भाग्य आनीक आशिर्वाद गणपतीचे आमकां मेळपाक शकतले. एका तेंपार राजन बाब की आरती आसत किंवा पर्टिक्युलरली फुगड्यो ह्यो रातीच्यो राती बऱ्याच वेळ मेरेन चलिल्ले आमकां दिश्टी पडटालें आनी एक उत्साहाचें वातावरण हातूंतल्यान तयार जाल्लें आसतालें. आयज ह्यो फुगड्यो बी नवे जनरेशना भितर तितल्याच उमेदीन घाल्ल्यो तुमकां दिश्टी पडटात काय नवीन कितें तरी येवपाक जाय भुरग्यां मदीं नव्या वृत्ती एक वेगळे तरेची आतां फुगड्यां कडेन पळोवपाची. फुगड्यो ज्यो आसा ह्यो फुगड्यो किंवा आरत्यो ज्यो आसा ही एक आमच्या समाजाची एक सांस्कृतीक गिरेस्तकाय जी आसा ती परगटोवपी परंपरा आसा आनी हेतूंतल्यान कितें व्यक्त जाता की आमच्या समाजाक गणपती विशयी आपल्या परिसरा विशयी जें कितें दिसतालें तें सगळें ह्या फुगडेंतल्यान व्यक्त जातालें. आतां जर आमी फुगड्यो पळयले गणपती देवा करीन तुजी सेवा नैवेद्य वाहिना रे 5 फुलांची 5 फळांची म्हणजे गणपतीची उपासना करपा खातीर आमी लोकवेदांतल्यान फुगडी निर्माण केल्या आनी कांय फुगडी म्हणजे आतां जर पेडणे तालुक्यान गेले जाल्यार थंय एक जिनोळी आसता आनी जिनोळीच्या माध्यमांतल्यान कितें जाता की गणपतीचो जन्म जो जाता म्हणजे एका पार्वतीन आपल्या आंगाच्या मळा पासून गणपती निर्माण केलो अशें आमच्या कडेन मानता. खरी म्हणजे पार्वती म्हणजे ही पर्वत धारण करपी धरती आसा आनी त्या धरतीचो मळ म्हणजे ही माती आसा. आमी आयज माती वाचोवपाची म्हणजे सुरवात केल्ली आसा. वेगवेगळे आतां आध्यात्मीक लोक जे आसा ते माती वाचवा म्हणून वाचयात म्हणून आतां ताळे म्हणजे सारके मोठ्या नेटान आमकां सांगता. हे सगळें आमच्या पुर्वजांक खबर आसलें म्हणून तेंच्यांनी मातयेची पुजा गणपतीचें विसर्जन करून ती माती जी आसा ती परत उदकान वचप ना ती माती लोक काडटाले आनी ती माती दवरताले राखून. ह्यो ज्यो सगळ्यो परंपरा आसा न्हू ह्या परंपरेंतल्यान आमकां हें सगळें दिसता. म्हणून ती जी फुगडी जर आमी आयकली जिनोळी न्हू जाल्यार तेतून गणपतीचो जन्म कसो जालो आनी गणपती कसो विकसीत जालो तेणी वेगवेगळ्या रिपूंचें मर्दन कशें केलें हें सगळें त्या फुगडेंतल्यान सांगलालें आसा. आनी अश्यो फुगड्यो ज्यो आसा ह्यो फुगड्यो आमी कशें आसा की परंपरा जेन्ना म्हणटा तेन्ना ताका 100 वर्सांचो म्हणजे इतिहास जाय आनी 100 वर्सांच्यान जें कितें चलता ते सगळे जर आमी वेवस्थीतपणान आत्मसात केले जाल्यार तेतूंतल्यान आमचें सामाजीक जीवन बाबा लोक कशे जगताले कशा पद्दतीन ते गणपतीची उपासना करताले गणपतीची पुजा कशी करताले सगळी म्हायती आमकां ह्या फुगड्यांनी मेळटा आरत्यांनी मेळटा. म्हणून ह्यो फुगड्यो आरत्यो किंवा आमच्या कडेन सत्तरी जो वाठार आसा किंवा महाराष्ट्रांतलो दोडामार्ग जो आसा ह्या वाठारान दवले माणीची गितां जी आसा ती आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणजे दवले माण जी आसा ती गणपती जो आसा आमच्या कडेन देव जो आसा ते लोक केन्ना तो बाबा फातराच्या मुर्ती पासून तो तयार जाल्लो आसा मातये पासून तयार जाल्लो आसा म्हणून तो निर्जीव लोक मानिना ताका सजीव मानता. आनी सकाळी फुडें लोक जशे धाकट्या भुरग्याक उठयतात तशे गणपतीक उठोवपा खातीर म्हणजे पयलींच्या तेंपार कशें आसलें आल्ल्यो अंगाई गितां म्हणटालीं बायलां आपल्या ल्हान भुरग्याक उठोवपा खातीर. तर आतां हे गणपतीक जो आसा तो लोक म्हणटात की आपल्या वांगडा गणपती न्हिदलो तर तो सकाळीं उठोवपाक जर जाय ताका जाल्यार ताका दवली आनी मांड दवली म्हणजे जी आसता ती कट्टे पासून तयार केल्ली आसता आनी मांड जी आसता ती विशेशता फणसाचे किंवा आमाचे लाकूड आसता त्याच्या पासून तयार केल्ले आसा. एरवी कितें जाता की चवथी पयलीं सगळे दीस आमी भाकऱ्यो ज्यो करताले पयलीं नाचण्याच्यो भाकऱ्यो किंवा जंद्राच्यो भाकऱ्यो वरयो कांगो वापरून हे सगळे मळटाले पीठ ते त्या मांडींनी मळटाले आनी ह्यो मांडी ज्यो आसा त्या मांडीन एरवी आमी भाकरी करपा खातीर वापरपाचे. पूण चवथीच्या दिसांनी आमी ही मांड जी आसा ती मांडींतल्यान संगीत निर्माण करपाची अशी म्हणजे कट्ट्यो घेवप तेचेर गोबर घालप परत्यो करप त्यो आनी तेचेर मागीर वादन करता. दवले माणीचा वाजप आमचो गणोबा बसलो मखरात म्हणजे अशी जी गितां आसा न्हू त्या गितांतल्यान आमकां ही सगळी परंपरा पळोवपाक मेळटा. दवले माणीची गितांची खूब सुंदर
आनी गिरेस्त परंपरा आमकां सत्तरी आनी ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा. म्हणजे वेगवेगळी गायनाची परंपरा आसा, वादनाची आसा. म्हणजे आमच्या कडेन घुमट आरतीची परंपरा आसा. घुमट जे आसा ते पयलींच्या तेंपार कशें आसलें की लोक गारां जी आसली जेका आमी मॉनिटर लिजर्ड म्हणटा तेची चामडी वापरताले. आमी जर पळयलें की 1972चो कायदो आसा तितून स्पश्ट सांगलेलें आसा वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टान की अशा प्रकारच्या शेड्यूल 1 एनिमल म्हणजे प्रथम श्रेणीचे जेका संरक्षण मेळ्ळा अशा गाराक मारप हो कायद्यान गुन्हो आसा. म्हणून आमी लोकांक विनंती करता की तुमी गारा येवजी जर बकरेचे चामडे वापरले जाल्यार बकरेचे चामड्यान तुम्ही व्यवस्थितपणान ते जे घुमट आसा ते मडोवंक शकता, मातयेचे घुमट. आनी जे समेळ आसा त्या समेळा खातीर जर बकऱ्याचे चामडे म्हणजे वापरले जाल्यार व्यवस्थितपणान आमकां जे बोल जाय, आमकां जे चर्मवाद्यांतल्यान आवाज जो येता तो आवाज व्यवस्थित मेळटा घुमट आरती खातीर. म्हणून घुमट आरतीची परंपरा आमी तशीच जर तिगोवन दवरतले जाल्यार तेच्या खातीर गारांक मारच्या येवजी आनी गुन्हेगार जावच्या येवजी आमी बकरे जे आसा बकऱ्यांक आमी मारपाक काय कोण हे करूंक शकना कारण ते कल्टिवेटेड स्पिसीस आसा. आमी बकऱ्यो जे आसा तशें म्हणजे तसो प्रयत्न जो आसा गारांक निर्माण करपाचे अशा प्रकारचे ब्रिडींग करपाचे अशें जाल्ले पूण ते शक्य जायना कारण ती रानांतली जनावर आसा आनी ताका खूब निर्बंध लागता. आनी आमच्या कडेन जे पाळीव प्राणी आसा तितून बकरो बकरी येतात म्हणून तेंचे चामडे वापरून आमी जर ही वाद्यां निर्माण केली जाल्यार खूब आमची परंपरा जी आसा ही सुंदर जावंक येता. राजन बाब, गोंयच्या लोकवेदां भितर गणपतीचें दर्शन कशें आयलां आनी खेरीतपणान तुमी जुनोळ्याचो उल्लेख केलो. सपोज एखादी उतरां आमकां आयकुपाक मेळत. गणपती कशें आसा की लोकवेदान प्रत्येक गजालीचो शुभारंभ जो आसा तो गणपतीच्या माध्यमांतल्यान लोक करताले. म्हणजे हांवें आतां जिनोळी जी आसा त्या जिनोळीन आतां गणपती देवा करीन तुजी सेवा अशा पद्दतीन सुरू जाली जाल्यार मागीर त्या फुगडे भितर पार्वतीन अंगेचा मळ काडिला आनी गणपती देव घडयला अशा पद्दतीन सगळी कथा जी आसा मागीर तो भगवान शंकर येता आनी तेका वचपाचें आसता पार्वती कडेन जाल्यार तो बालक जो आसता त्या बालकाक सांगलेलें आसता तेच्या आईन की अजिबात कोणाकूच भितर घेवप ना म्हणून. जाल्यार मागीर भगवान शंकराक राग येता मागीर तेचो शिरछेद करता आनी मागीर जेन्ना पार्वती देवी जी आसा ती म्हणटा ह्या पुत्रा तो तुजो पुत्र आपलो पुत्र आपल्या मळा पासून तो निर्माण जाल्लो आसा आनी ताका तुवें जिवंत करपाक जाय म्हणून मागीर ती कथा जी आसा हत्ती जो आसा पयलो प्राणी खंयचो मेळ्ळो जाल्यार वेगवेगळे प्राणी तांकां दिसता जाल्यार पयलोच प्राणी तांकां हत्ती मेळटा म्हणून हत्तीचे शिरछेद करता आनी हत्तीचें मुख हाडून बसयता आनी मागीर सगळे देव जे आसा ताका आशिर्वचन दिता आनी तो मागीर सर्वश्रेष्ठ गणपतीक जाता हे त्या जिनोळींतल्यान आमकां सांगलेलें आसा. आनी रणमालेची परंपरा जी आसा रणमाले लोकनाट्य आसा. परतामा नमाना गणपते मागा नमाल्या सरस्वती म्हणजे रणमालेची परंपरा आमकां केवळ सत्तरीन पळोवपाक मेळटा अशी ना. सांगे गेले धारबांदोडा गेले ह्या 3 तालुक्यान ती आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी त्या शिवाय उत्तर कन्नड जो आसा आनी बेळगांव जिल्लो आसा आनी तेवटेन कोल्हापूर आनी सिंधुदुर्ग आसा ह्या 4 तालुक्यांनी ही रणमाले लोकनाट्याची जी परंपरा आसा त्या रणमालेन आमकां गणपती कसो येता ते सुद्दां म्हणजे कशे घुंगरू वाजयता आनी गणपती येता मागीर ती सरस्वती कशी येता शारदेगे सुंदर तूं मोरार सुवार जालय अशा पद्दतीचे उल्लेख मेळटा. आनी आमच्या कडेन सगळ्यो म्हणजे आमच्या केरी गांवांत शिगम्याच्या दिसांनी त्यो सकाराती आनी सतीची ज्यो जती म्हणटा तेतून हो नमो गणपते मागल्या सरस्वती अशा पद्दतीन गणपतीचो उल्लेख येता. मागीर ते दशावतार आसो त्या दशावतारीन गणपती जो आसा तो रिद्धी सिद्धी सकट तो नाचपाक येता. आमचे काले जे आसा त्या काल्यान सुद्दां मृदंग जो आसा पखवाज आसा वेगवेगळे वाद्यांचो मिलाप जावन जे संगीत निर्माण जाता तेचेर गणपती जे नृत्य करता ते पळयल्या उपरांत कळटा की हो जो देव आसा हो लोकनृत्याचो लोककलेचो खरोखरो देव आसा. आनी ताका लागून सगळ्यो म्हणजे आमच्या गावडा समाजाचे जो जागर आसा त्या जागरा भितर आमकां गणपतीचो उल्लेख मेळटा. किंवा आमच्या कडेन ज्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे शिगम्याच्या दिसांनी ज्यो जती म्हणटात सकाराती म्हणटात त्या सगळ्या भितर गणपती जो आसा तो गितांच्या माध्यमांतल्यान लोकगितांच्या माध्यमांतल्यान आमकां तेची लोकांनी उपासना केल्ली पळोवपाक मेळटा. राजन बाब, एकूणच चवथ गणपतीचो उत्सव आनी ताका धरून पर्यावरण आमची संस्कृती आमचें शिक्षण
ह्या सगळ्यांक धरून आनीक आयची नवी पिळगी नदरे मुखार दवरून अंदू गणपतीच्या उत्सवाक चवथीक गणपती कडेन तुमी कितें मागतले? हांव तर अशें मागान की गेली 2 वर्सां जी आसा ती कोविड-19च्या दुयेंसान आमी सगळे जे आसा ते सामके चिंतीत आसले, कोण जगतालो कोण उरतालो अशी लोकांची एकंदर भयग्रस्त वातावरण आसलें. आनी आतां खंय तरी हे कोविडाचें संकट जें आसा तें पयस जायत आसा. आमी अशें समजूंक जायना बाबा कोविड आसा तो सोंपलो अशें जर धरलें आनी अशा पद्दतीन वावुरले आनी गर्दी केली आनी चेंगराचेंगरी केली जाल्यार तेतूंतल्यान आमचेंच नुकसान जावंक येता. म्हणून आमी कोविडाची जे प्रोटोकॉल आसा सरकार आमकां दितालो किंवा आरोग्य खात्यान दिताली तेचें वेळोवेळी पालन करुया. आनी मागीर कशें आसा की हांव गणपती कडेन सदांच मागता की देवा लोकांक अशी बुद्ध दी की लोक जे आसा हे मराणे जे आसा ह्यो फुगोट्यो जे आसा जे दादा बॉम्ब आसा जेतूंतल्यान सर्वसामान्य जाणट्या मनशांचे जे रोगग्रस्त मनीस आसा तांकां त्रास जाता. तर ह्या लोकांक तूं सुबुद्धी दी, कारण तूं बुद्धी देणारो देव आसा. तर तूं ह्या लोकांक बुद्धी दी जेणे करून बाबा ह्या लोकां भितर एक प्रकारची वृत्ती निर्माण जातली. म्हणजे आमच्या कडेन संत तुकाराम महाराजान सांगलेलें आसा जे का रंजले गांजले त्यासे म्हणे जो आपोले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. देव म्हणजे कितें? देव म्हणून आमी सहनशीलता आमच्यार जाय, आमच्या कडेन सोजवळपणा जाय, आमच्या कडेन मनीसपणा जाय. आनी ही मनीसपणा जर जेन्ना सोंपता तेन्ना देवतत्व जें आसा तेन्ना तें बी सोंपता. म्हणून देवतत्वा कडेन आमी मागपाक जाय. आमी सगळ्यांनी हांव सदांच देवा कडेन प्रार्थना करता की देवा ह्या सगळ्या लोकांक ही बुद्धी तूं दी जेणे करून ते प्लास्टीक थर्मोकॉल हेचो वापर कमी करताले, ते अशा प्रकारचे डीजे आनी बीजे हाडून लोकांक त्रास दिवचे ना. म्हणजे अशी परिस्थिती आसता की गणपतीचो उत्सव चलता तेन्ना रातची बाबा अमूक टायम पर्यंत सरकारान आमकां नियम घालून दिल्लो आसा की तेच्या उपरांत लावड स्पिकर लावप ना, डीजे लावप ना. पूण लोक जे आसा ते 1-1, 2-2 पर्यंत हे सगळे चलयतात. आरती जी आसता ती शांतपणान व्यवस्थित आमी म्हणपाक जाय. तितले शब्द रचना आसा तितलो प्रत्येक शब्दाचो गोडवो जो आसा हो व्यक्त जावपाक जाय. म्हणून ती परंपरा आसा. आमी आड्डोन देवाचें स्तवन प्रार्थना करूंक शकना. म्हणून हांव गणपती कडेन मागत आसता की ह्या लोकांक ही बुद्धी दी. आनी आमची तरुण पिढी जी आसा म्हणजे अशें सांगलेलें वयता की यूथ मस्ट बी रिबेल नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू क्रिएट न्यू इन द सोसायटी. युवकांनी विध्वंस करपाच्या कामान आपले लक्ष दिवप ना तर समाजान कितें तरी बरें करताले अशें युवकांनी जर ठरयलें आनी युवकांनी जर तसो निर्णय घेतलो जाल्यार हे सगळें परिवर्तन जावंक येता. आनी चवथीच्या दिसांनी चवथ जी आसा आमचो उत्सव जो आसा तो उत्सव आनंदी करपा खातीर आमी ह्यो परंपरा ज्यो आसा पर्यावरणाचे जे मूल्य आसात किंवा संस्कार आसा हे फुडें घेवन आमी जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता की गणपतीचो उत्सव हो आनंदवर्धक आनी सुखवर्धक जातालो. ह्याच पॉझिटिव्ह नोटाचेर आमी आयची ही हो एपिसोड थांबयतात. सगळ्यांक चवथीची परबी भेटयतात आनी सगळ्यांक एक सुखाचें समाधानाचें जिवीत मेळो आनी पर्यावरणाची राखण आनी सैम संस्कृतीची राखण करपाची शक्त मेळो, तांक मेळो, बुद्ध मेळो अशें मागता. राजेंद्र बाब तुमी आमच्या स्टुडियोंत आयले, आयज आमचे कडेन ह्या विशयाची भासाभास केली. तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. परतून एक फावट सगळ्यांक चवथीची परबी. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक परबी.